So we have a plan of action to start. The day Fomento Green vacates the plant or hands over the plant to Margao Municipal Council, we will step in. Till they are there, we cannot step in. And solution to Sanspa is only Solid Waste Management Corporation. आम्ही करून दाखवले, आम्ही बेश्टे उलयना, करून दाखवल्या. सगळ्यांचे कोऑपरेशन मागता. आमचो दिगंबर कामत, who is the MLA of Margao, विजय सरदेसाई, who is the MLA of फातोर्डा, आणि आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स, who is the MLA of कुर्तोरी, including आमचो बाप लुईस फले, who is the MLA of Navile. These are the 4 neighboring constituencies which are directly affected. So we want cooperation from them, the municipality, the chairperson, and all the like-minded people, NGOs, everybody. Directly, आमची रिक्वेस्ट केला त्याचे पैसे किती दिवपाचे आसा, दॅट लिटिगेशन इज देयर, दॅट विल गो ऑन, आमचे कांयच म्हणलें ना. बट मडगांव शहराच्या दृश्टीन तो जर ट्रीट करताले आसत जाल्यार ताका एक्सपर्ट एजन्सी जाय, आयदर विथ द DMA अदरवायज द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. ह्या दोनांच्या माध्यमांतल्यान तो आमी ट्रीट करता. त्या खातीर आमी कोर्टा कडेन अपील तेच करतले की तुजो ट्रीट करपाक आमकां दिवचो, सो दॅट तो आमी ट्रीट करता. ताचो पयशांचो विशय कित्याक तो सोडोवया, तितून कांयच म्हणलें ना. हांवूय बी जी एजन्सी आसा फॉमेंटो ग्रुपची तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हँड ओवर तो दिवचो, सो दॅट आमकां शहराची स्वच्छता नितळसाणी आमकां दवरपाक मेळटलें. पयशांचे लिटिगेशन्स कितें आसा तें उलोवया, तुज्या कोर्टांतल्यान कितें तो विशय सॉल्व करुया.